Welcome to the Garden of Glory, where faith blossoms and hearts grow in the light of God's Word. Today's reflection is from Hebrews chapter 6, verse 1 to 8, growing toward spiritual maturity. हेब्रेवांक पत्र 6 वळी 1 ते 8. अशें आतां क्रिस्ता विशीं मुळावी शिकवण सांडून अदीक सोपूर्ण शिकवणेचेर लक्ष घालून फुडें वचुया. मुळाव्या स्वतांची आनीक खबर करची न्हय. ती मुळावी स्वतां म्हणल्यार ही मरण हाडटात ती कर्तुबां सोडून दिवप, देवाचेर भावार्थ दवरप, शुद्धीच्या रिती विशीं, हात दवरपाच्या रिती विशीं, मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा विशीं आनी देवाचे जडतेच्या सासणाक तोखतल्या निर्णया विशीं शिकवण. म्हणटोच फुडें वचुया आनी देवाची खुशी जाल्यार हेंच करूंक आमचो हेतू. मनशांक जर एक फावट उजवाडाक पावयलीं, सोर्गींचें देणें ताणें चाखलें, तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो. देवाच्या उतराची गोडसाण तांणी चाखली आनी येवचो आसा त्या युगाचें फळ तांणी अणभवलें. आनी तरी आसतना भावार्थाच्या मार्गावेलीं जर तीं कोडसरलीं, तर असल्यांक नव्यान जिवीत बदलूंक परतून हाडूंक जावचेंच ना. तीं आपणाचेरूच खास्त मागून देवाच्या पुताक नव्यान खुरसार मारतात, सोबे माजार ताच्यो केण्ण्यो करतात. खरेंच जमीन आपणाचेर परतून परतून पडटा तें पावसाचें उदक पियोवन, रोयतल्यांक आदावाचीं झाडां उत्पन्न करून देवाचो आशिर्वाद घेता. पूण ती कांटे आनी सोरांटे उत्पन्न करीत जाल्यार ती कित्याकूच उपकारना आनी तिका देवाचो शिरा फावो जावन येता. उजो लावून तिका लासतली. The Word calls us to move forward in faith, to grow beyond the basics and bear good fruit for God. When we turn away, our hearts grow dry. But when we remain rooted in His grace, we bring life and blessing. Let us not be content with yesterday's faith, but continue growing in love, obedience, and hope in Christ. Let us pray. Lord Jesus, help us to grow deeper in faith each day. Keep our hearts rooted in your word, so our lives may bear fruit that pleases you. Amen. Thank you for joining us in the Garden of Glory. May your faith flourish and your life shine with the grace of God.